हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरांत खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी घडल्यो त्यो आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। मांडवी पुलाचेर काल राती उसरा जो एक अपघात जालो, ह्या अपघातान एका कामगाराक मरण आयलें आनी हो जो अपघात जालो तातूंत सोऱ्याच्या गुळेन एका कार चलोवप्यान जे जेट पॅचरचे मशीन घेवन जे काम करतले रस्त्यार कामगार तांकां गाडी मोखली आनी तिगांकय चिड्डिले। तिगांकय अपघाता उपरांत जीएमसीन भरती केल्ले आनी जीएमसीन उपचारा वेळार एका कामगाराक मरण आयलें। दोग जाणांचेर उपचार सुरू आसात। दुसरी म्हत्वाची अपडेट अशी की नावेलचें जे मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम आहा ते स्टेडियम आतां लग्नाक आनी हेर बाकीच्या वेवसायीक कारणां खातीर दिवपाचो एक असो निर्णय खेळ खात्यान घेतला। खेळ खात्याच्या ह्या निर्णयाक जे थळावे जे स्पोर्ट्स पर्सन्स आसात तांच्यांनी खर विरोध केल्लो आसा। तुमकां जर लग्न आनी हेर वेवसायीक कारणां खातीर स्टेडियम दिवपाक जाय आशिल्लें जाल्यार एक तुमी हॉल बांदपाक जाय आसलो, स्टेडियम दिवपाक फावना अशें तांचें म्हणणें आसा। तिसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी अशी आहा की हालींच जे हिंडनबर्ग आसा तांच्यांनी जो अदानी उद्देग समूह आनी सेबी हांचे मदले जे कनेक्शनाचे खुबसाव जे उजवाडाक हाडला ताचेर काँग्रेसीन पाट्यार ईडीच्या ऑफिसा भायर बोवाळ केलो आनी तांची JPC वरवीं चवकशी करपाची मागणी केली। ह्यो तिनूय सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनांत। हालींसराक अपघाताचें प्रमाण कमी जावपाचें नांवूच घेनात। खंय तरी फास्ट चलयल्ल्यान हे अपघात जाता अशें कळटा, तेन्ना तुमी येरादारीचे नेम पाळून उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो अशें आवाहन आमच्या वतीन तुमकां करता। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। आयची पयली अपडेट म्हटल्यार कला आनी संस्कृती खात्यान राज्यांतल्या 41 ते 49 वर्सां पिरायेच्या कलाकारांक ह्या वर्सा कला वृद्धी पुरस्कार दितले अशें जाहीर केला। दर वर्सा 10 कलाकारांक दरेकी 25,000 दिवन तांचो भोवमान करतले। अर्ज करपा खातीर 22 ऑगस्ट म्हटल्यार आयच्यान एका म्हयन्याची मुजत आसा अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली। ही पयली अपडेट जाली। दुसरी अपडेट म्हटल्यार लेखा संचालनालयाचे संचालक दिलीप उमरसकर हांकां सेवा वाड दिवची न्हय अशें मागणेचें निवेदन भुमिपुत्र सेवा संघटनेन मुख्यमंत्र्याक सादर केला। उमरसकराक सेवा वाड दिली जाल्यार संयुक्त संचालक सत्यवान तळवडकार हाचेर अन्याय जातलो अशें निवेदनात तांच्यांनी बरयला। तिसरी बातमी म्हटल्यार कोलवा वाठारांतल्या एका घराक उजो लागलो आनी उजो लागिल्ल्यान तांची जी पयल्या माळये वयली जी एक रूम आसलो तो उज्यान पुरायपणान लासून तेजो गोबर जाल्लो आसा। तांकां लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जाल्लें आसा। थळाव्या उजो पालोवपी दळान मागीर येवन उजो हो नियंत्रणान हाडलो। शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळान उक्तायला। आनी तिसरी बातमी म्हणल्यार जे परवाने घेनासतना जे वाठारांनी जे होर्डिंग्स उबारतात तांचेर आतां संबंधीत पंचायत कारवाय करतली आनी जर पंचायतीन कारवाय करूंक ना जाल्यार तांचेर सरकार आसा ते कारवाय करतले अशी माहिती एडवोकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्ली आसा। तर ह्यो तुमी चारूय बातमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। उत्तेजन आमकां 4 म्हत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ले आसा। मुजरत तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयज एक सभापती तळवडकर हांणी एक विधान केलें आसा। ताणें अशें म्हटलेलें आसा की सांगेत खंयची अडचण आसल्यार IIT लागून जाल्यार काणकोणान ते IITचें स्वागत करपाक तयार अशें तेंच्यांनी विधान केल्लेलें आसा। आनी तेंच्यांनी अशें बीन म्हटलेलें आसा की IIT लागून जी जागा आहा
ती जी जागा आहा ती तेजी सायट इन्स्पेक्शनूय जाल्लेलें आसा. ही जी बातमी हांव तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच पेडणे हांगा टॅक्सीकारांनी व्हडलें आंदोलन सुरू आसा. तेंच्यो ज्यो मागण्यो आहा त्यो पुराय जायना तो मेरेन तेंच्यांनी सांगलें जें आंदोलन तें फाटीं घेवचें ना. आनी तेंच्यांनी अशेंय तेंच्यांनी त्या वेळार उलयलें आहा की जे मेरेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत थंय येवन तेंच्यो मागण्यो आयकना आनी तांकां कसलेंच आश्वासन दिना ते मेरेन ते थंयसरल्यान हालचे नात. आनी हेचेरूच मांद्रेचे आमदार तशें पेडणेचे आमदार तेंची समजूत काडपाचो यत्न केलो पण ते कशेंच आयकना. तशेंच थंयचो पुलीस बंदोबस्त आहा तेंकांय आयकना ते. ही जी बातमी तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळया. आनी तिसरी जी बातमी आहा ती दिवचली बस स्टँडा लागसार बस आनी टेम्पो मदीं एक अपघात घडलो. टेम्पो चुकीच्या वाटेन येवन तेणें बसीक धक्को दिल्लो आसा आनी ह्या अपघातान 3 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्लेली आसा. ही जी बातमी आहा तुमी सेंट पी एम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आनीक एक महत्वाची अपडेट म्हणजे काल उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान उडीवाडा उसगांव हांगा एका घराचेर वीज पडली आनी हाका लागून घराचेर सुमार 2.5 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा. इतलेंच न्हय तर घरांत आशिल्ली बायल तिची चली तशेंच एक शेजान तातूंत जखमी जाल्ली आसा. आतां तो घराबो जो आसा नायक घराबो तांणी बेगोबेग तांकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी केल्ली आसा. फुडें आमी वचुया आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन. अनुजान जे गोंयचे पारंपारीक गणपती मूर्तीकार आसा तांकां प्रत्येक गणपतीच्या मुर्ती फाटल्यान 200 रुपयाचें अनुदान दिवपाचें गोंय सरकारान येवजिल्लें आसा जें की म्हत्वपूर्ण एक पावल आसा. 2008 ही स्कीम अस्तित्वात येयली तेन्ना प्रत्येक मुर्तीकाराक एका गणपतीच्या फाटल्यान 100 रुपया अनुदान मेळटालें. तें आतां अंदूच्या काळांतल्यान जी म्हारगाय जशी वाडला तांकां खर्च परवडचो ह्या खातीर तेंची 200 रुपया तांकां अनुदान दिवपाचें सरकारान थारायल्लें आसा. फक्त पयशांचीच तांकां मजत न्हय तर जे गोंयचे पारंपारीक जे मुर्तीकार आसा तांकां एक बढावो दिवपा खातीर जर तेंच्यो मुर्त्यो तयार जातकीर तांकां खंय तरी समजा जाग्याची कमतरता आसा जाल्यार तांचो डिस्प्ले करपा खातीर तांकां जागो लेगीत सरकारान प्रोवायड करून दिल्लो आसा. पर्यटन भवनान तेंच्यो ज्यो मुर्त्यो आसा मुर्तीकारांच्यो त्यो डिस्प्ले करतले आनी त्याच बरोबर तांची विक्री सुद्दां करपाची सगळी जबाबदारी जी आसा ती हस्तकला महामंडळान घेतिल्ली आसा. तेच विकतले थंय मुर्तीकारांक येवपाची अशी गरज ना. तर अशें म्हत्वपूर्ण पावल सरकारान उबारिल्लें आसा जेणे करून ज्यो आमच्यो गोंयची कला जी आसा मातयेची पारंपारीक मुर्तीकारांची ती तिगोवन उरतली तांकां चालना मेळटली. तर ह्या वर्सा प्रत्येक जाणान चिकट मातयेची पंचमहाभुतां पैकी मातये पासून तयार जाल्ली गणपतीची मुर्ती हाडुया आनी पर्यावरण पूरक अशी चवथ मनोवया. गणपती बाप्पा मोरया. गौरीशांनी आमकां महत्वाची एक अपडेट दिल्ली आसा. आनी एक म्हणजे तुमी आतां गोंयभरांत EV व्हेकल्स पळयल्याच आसतल्यो पूण पैंगिणीच्या पंकज च्यारी ह्या तरणाट्यान एक EV व्हेकल वुडन EV व्हेकल ताणें स्वता तयार केल्ली आसा. तर ताणें कित्याक ताच्या तकलेन ही संकल्पना आयली ते पळोवपा खातीर आमचो खासा रिपोर्ट 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक तुमी विसरूं नाकात. आतां ज्यो सब एडिटर्सांनी तुमकां बातम्यो सांगल्यात त्यो विस्तारान तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह मुद्दम पळयात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणांत ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बायक आनी रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.